नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस आनी स्लोवाकियाची महत्वपूर्ण आनी धोरणात्मक भेट यशस्वीपणान पुराय करून देशांत परत पावले. आपली भेट भागीदारी आनी फलनिश्पत्तीचे फाटभुंयेर ऐतिहासीक थारल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फ्रांसांतल्यान भायर सरतना उलयतना सांगलें. ह्या भेटीची सुरवात भारत इनोव्हेट परिशदेंत जाली. ते उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी एव्हियनांत आयोजीत केल्ल्या G7 शिखर बसकेंत तशेंच पॅरिसांत आयोजीत केल्ल्या विवाटेक परिशदेंत वांटो घेतलो. संवसारीक मळावेल्या व्हडल्या कंपन्यांच्या मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यां वांगडा प्रधानमंत्र्यांची सकारात्मकता चर्चा जाल्या. आपले इश्ट आनी फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन, फ्रांस सरकार तशेंच फ्रांसांतल्या लोकांनी दाखयिल्लो मोग आनी आदरातिथ्य हे खातीर प्रधानमंत्र्यांनी उपकार ठेयल्यात. भारतीय समुदायाक तांणी संबोधीत केलें. फाटल्या 12 वर्सांत भारताचो DGP दुपेट जाला आनी विश्वासू भागीदार म्हण संवसारभरांत भारताचो उदय जाला अशें तांणी म्हळें. पूरे हुए चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है. यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया. साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं. 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी नवी दिल्लीत आयोजित एका खासा कार्यावळीत देशांतल्या तरणाट्यां खातीर म्हत्वाच्या अशा प्रोत्साहन निधीचें वितरावण जातलें. प्रधानमंत्री विकसीत भारत रोजगार योजना ह्या महत्वाकांक्षी उपक्रमा खाला ही कार्यावळ जाता. ह्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुमार 2,446 कोटी रुपयाच्या प्रोत्साहन निधीचें थेट वितरण करतले. एकूण 99,440 कोटी रुपया खर्चाच्या ह्या येवजणेचो मुखेल हेतू फुडल्या 2 वर्सांत देशांत 3.5 कोटी परस चड रोजगाराची निर्मिती करपाचो असो आसा. ह्या येवजणे खाला देशांतले 1,92 लाख लाभार्थी पयल्याच फावट औपचारीक नोकरेंत दाखल जातले. प्रोत्साहन निधीच्या पयल्या पावण्यार पयलींच देशभरांत 15 लाख रोजगाराच्यो संधी निर्माण केल्यात. केंद्रीय घर आनी सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लीत एका खासा बसकेंत सहकारी बँकिंगचो नियाळ घेतलो. सायबर सुरक्षा आनी डिजिटल पेमेंटाचेर भर दिवन सहकार मळ अदीक पारदर्शी करचो अशी सुचोवणी मंत्री शाह हांणी केली. अर्विल्ल्या तंत्रज्ञानाचो वापर करून सायबर सुरक्षेचेर अदीक नेट दिवची गरज मंत्री शाह हांणी उक्तायली. खेडेगांव वाठारांतल्यो बँकांनी सहकार सारथी वांगडा स्वताक जोडचें अशें आवाहन मंत्री शाह हांणी ह्या वेळार केलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे हस्तुकी नागपुरांत एका खासा कार्यावळींत 10,000 टन तांकीच्या महत्वपूर्ण प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लेगीत हजर आशिल्ले. संरक्षण मंत्रालयाच्या आयुध कारखान्यांत अॅल्युमिनियम एक्सप्ल्युजन प्रेस उबारपाचो हो प्रकल्प आसा. देशाक स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाक आतां नेट येतलो अशें ह्या वेळार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज संयोग ह्या ISM योगा 2026 ह्या परिशदेचें उक्तावण केलें. भारताक फाटल्या 12 वर्सांत आयुर्वेद वैद्यक शाखेंत खऱ्या अर्थान अच्छे दिन आयल्यात अशें स्पश्टपणान प्रतिपादन तांणी केलें. योग आनी आयुर्वेद हे मनशाच्या भलायके खातीर महत्वाची भारतीय देणगी आसा अशें सांगून ताचें संवर्धन जावप गरजेचें अशेंय तांणी सांगलें. बरेचशे फावटी सांगता अच्छे दिन कोणाक आयला हे बरेच जाण खबर ना म्हणटा. अच्छे दिन आयुर्वेदाक आयले हे सामकें बरोबर आसा. 110%
इट इज नॉट ओन्ली इन इंडिया बट ग्लोबल लेवलाचेर आयल्या. बट ते अच्छे दीस मेंटेन दवरपा खातीर ही जबाबदारी आमची आसा सगळ्यांची. कोण प्रमोट करूं अथवा न करूं, बट फॉर आमच्या खातीर एज अ प्रॅक्टिशनर म्हणून आनी लोकां खातीर फॉर द प्रिवेंटीव हेल्थ चेकअप म्हणा किंवा प्रिवेंटीव हेल्थ केअर म्हणा, आमी जितके चड प्रमोट करतले तितके चड लोक म्हणजे हेल्थ विथ आयुर्वेदा कडेन येतले. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी चडांत चड जाण म्हणजे अजुनूय जर कोण रजिस्टर जावपाचे उरले आसत जाल्यार टील 5 जुलय आमच्या कडेन आसा. म्हणजे गव्हर्मेंट अजुनूय एक फुडें विचार करूं येता पूण आनी एका म्हयन्या खातीर. भारतीय जनता पक्षाच्या फातोर्डा मतदारसंघातल्या शेतकार आणि शेतमजुरांच्या हिता खातीर पक्षाचे वतीन सारे वाटप कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांचे हस्तुकी लाभार्थ्यांक साऱ्याचे वाटप जाले. फाटल्या 12 वर्सांच्या मोदी सरकाराच्या काळात भारतात जाल्ल्या परिवर्तनाक लागून देश आत्मनिर्भर आणि सक्षम जाला अशें दामोदर नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें. माननीय नरेंद्र मोदीजी हांकां 12 वर्सां हे लॉंगेस्ट प्रायम मिनिस्टर म्हणून पूर्ण जाले त्या बद्दल अभिनंदन करता. आणि त्यानुसार एक आउटरीच प्रोग्राम म्हणून फाटल्या 15 दीस हो प्रोग्राम चालू आसा आणि जो फाल्यां 21 तारखेक योग दिवस आसा त्या दिवसा तो प्रोग्राम सोंपतलो. आणि त्या प्रोग्रामाचो भाग म्हणून वेगवेगळ्या सगळ्या मतदारसंघांत संपूर्ण देशभर हो कार्यक्रम आसा. आणि तातूंत भितर गोरगरिबांक त्याच बरोबर निडी लोकांक हेल्प करप, ताजो प्रचार आनी प्रसार करप. 12 वर्सांत ह्या सरकारान भितर जें कितें डेव्हलपमेंट केलें आसा, जें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें आसा तें लोकां मदीं पावप. त्याच बरोबर शेतकाऱ्यांक प्रोत्साहीत करपा खातीर कृषी धन म्हणून आसतलें, तांची कृषी कार्डां आसतलीं, तांकां सगळें जे वर्साक तांकां पयशे येता तांच्या अकाउंटांत तांचे चॅकअप करप, तांकां एकदां हांगा आपप, तांकां ज्यो कितें सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक मेळटा त्यो पर्यंत करप, अशे हे सगळे कार्यक्रम आसात. राज्यांत अंदू पावस पडपाक कळाव जाल्ल्या कारणान खास करून शेतकारांक हुस्को निर्माण जाला. शेताभाटांची कामां अजून सुरू जावना, ताचो परिणाम पिकाचेर आनी उत्पादनाचेर जावपाची भिरांत आसा. हे फाटभुंयेर पावसाच्या उणावाची सद्याची स्थिती गोंय हवामान केंद्राचे मुखेली नहुश कुलकर्णी हांणी दिल्या. दर्यांत निर्माण जाल्ल्या एल निनोचो प्रभाव आशिल्ल्यान पावसाचें आगमन फुडें गेल्ल्याचो अदमास तांणी उक्तायला. 23 जूना उपरांत हंगामी पावस नेमान येवपाची शक्यताय लेगीत तांणी उक्तायली. अगर हमको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो एल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल ये जो मेनली फैक्टर्स है और ये जो मेनली ड्राइवर्स है, ये इनका इम्पैक्ट इंडिया एज अ होल मानसून के ऊपर होता है और उसका डायरेक्टली पर्टिकुलर एनी छोटे रीजन के ऊपर और एनी सब डिवीजन के ऊपर डायरेक्ट उनका कोरिलेशन और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट निकलना ये इट इज़ उसमें जो स्किल है वो कम हो जाता है. सो अगर एल निनो का डायरेक्ट इम्पैक्ट गोवा मानसून के साथ का जो स्किल एंड एल निनो का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया एज अ मानसून के स्किल और सब डिवीजन इम्पैक्ट इसका स्किल वो बहुत ज़्यादा रहेगा. सो विद इन सम पॉकेट्स कुछ रीजन ऐसे भी होते हैं वहाँ पे भी एल निनो हो या न्यूट्रल हो या ला निना हो, वहाँ पे भी अपोजिट और वाइज भी हमको बारिश मिल जाती है. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतान नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.